न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, न्यूज रूम बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयांत तशें गोंया भायर खंय कितें घडटा हाचें नियाळ आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दिता। तशेंच गोंयांत खंय कितें जालें, खंयसर कितें जावपाचें आसा, नाल्यार खंयसर एक बारीकसो अपघात आनी खंयची गजाल ह्यो फूल जो नियाळ आसा पळय तो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दिता। तर आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपा या। तर पयलीं आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। सुशांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेर गोंयांत येवपाचे आसात। हे तांच्या दौऱ्याच्या निमतान आयज पर्वरी सचिवालयान एक म्हत्वाची बसका जाली। हे तांचो दौरो कसो आसतलो, ते निमतान जी सेक्युरिटी अरेंजमेंट आसतली ती कशी आसतली, तशेंच मोदी जे दीस येतले त्या दिसा एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्या आनी त्या दिसा जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत फाटल्या 10 वर्सांचो सरकाराचो जो एक रिपोर्ट कार्ड आसा तो प्रधानमंत्र्याक सादर करतलो। आणि ह्या उदरगतीच्या कालावधीन ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजायल्या त्यांचे फेलिसिटेशन जातले प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी। ही तुमकां सविस्तर बातमी 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट जी वाळपयच्यान आयल्या, एकल्यान काल खंय एकल्याचेर सुरी हल्लो केलो आनी ह्या सुरी हल्ल्यात तो जो एक मनीस आसा तो गंभीर जखमी जाल्लो आसा। गोंयांत फाटल्या कितल्याशाच दिसांसावन गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात। तातूंत ही एक म्हत्वाची अपडेट ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। थँक्यू सर। सुशांतान सांगल्या प्रमाणे आतां जे गोंयांत सद्या क्रायम रेट वाडलेली आसा। क्रायम रेट आतां कमी जावपाचें नांव घेना, पण एक गुन्यांव वाडत आसा। तर आतां हेजी आहा ती फूल म्हायती आमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। तशेंच आमी आतां उशा कडेन या, उशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। उशा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें नेत्रावळी वेल्ल्या गांवांत आतां स्ट्रॉबेरी जे फार्म आसा तेका पिकावळ बरी मेळपाक लागल्या। फाटलीं 6 वर्सां जालीं आनी अंदू 7वें वर्स त्या गांवांत स्ट्रॉबेरी पिकावळ घेतात। आनी पयलीं 2 पंगडांनी ज्यो महिला मंडळाच्यो बायलो आसलेल्यो त्या 2 पंगडांनी ते सुरू केल्लें आनी अंदू आतां फाटलीं 2 वर्सां जालीं 3 पंगड जाल्ले आसात। 3 कडेन ही स्ट्रॉबेरी फार्म तेंचे चलता, बऱ्यांतली बरी पिकावळ घेतात। आनी जे पर्यटक जे जाण आसलेले पर्यटक थंय वयतात तेंचे कडल्यान ते विकत घेतात आनी थंयच ती खोंपतात अशी ती बायलां सांगतात। ते भायर स्ट्रॉबेरीच्या भायर ती आनी खूब बटाट तशें फ्लावर अशी वेगवेगळी भाजी पालो रोवून आर्थीक नजरेन ती स्वलंबी जाल्ली आसात। आनी तेंचें म्हणणें आसा की तांकां सरकाराचोय बरो तेंको आसा आनी जे कितें सुविधा कसली गरज आसता तेन्ना सरकार तांकां आदार दिता। आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार सांतिनी चर्ची मुखार आशिल्लें जे तुळशीचें वृंदावन ते खंय तरी स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून नश्ट जावपाच्या हातून पावला अशें दिसून येता। आनी तेजेर जे आसा ती खणलेली माती उतल्यान घालून ती तुळशीचें वृंदावन आसा ते पुरयल्लें आसा। सो ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी मुद्दाम 7च्या बुलेटिनान विस्तारान पळोवच्यो। थँक्यू उशा। आतां हालीं आमकां एक बरीशी गजाल आयकपा येता की सगळ्यांना एग्रीकल्चर फार्मिंगाच्या हितून एक नवे उपक्रम राबयतात आनी तितून ते इंट्रस्टेडूय आसता। तर आतां आमी संजना कडेन संजना कडल्यान जाणूया आयच्या दिसाची न्यूज। संजना। पणजेन चालू आशिल्ल्या लोकोत्सवांत एक वायट घडणूक घडली, ती म्हणजे आयज सकाळीं फांतोडेर सुमार अशें म्हणजे लोकोत्सवान जे स्टॉल घालपी आशिल्ले एमपीचे उज्जैन MP हांगासरले 50 वर्साचे ते आशिल्ले, तांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्लें आसा। मंत्री गोविंद गावडेन हाचे विशीं आमकां म्हायती दिल्ली आसा। तांकां काल काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्यान आतां तांची कूड GMCन आसा। सगळे सोपस्कर पुराय जातकून तांची कूड फामिलीच्या सुवादीन करतले अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे CMान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केलां, तें म्हणजे तो म्हणटा की गांवगिऱ्या भुरग्यां मदीं विज्ञानाची तितली आवड ना, पण ही आवड
निर्माण जावपा खातीर भुरग्यांची जी वार्षिक पिकनिक्स आसता त्यो पिकनिक्स दर्यादेगेर व्हरच्या बदला अश्यो सायन्स रिसर्च सेंटरांनी व्हरच्यो, जशें की ICAR, NIO ह्या सारकिल्ल्या रिसर्च सेंटरांनी व्हरच्यो, जेणे करून विद्यार्थ्यांक तंत्रज्ञान विज्ञान हाचे बद्दल बरी म्हायती मेळोन तांकां ओड लागतली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. तिसरी बातमी आसा ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें हांची 6 तारखेक गोंयांत येवपाचें आसा. हे फाटभुंयेर सावथ गोवाचे कलेक्टर हाणें विशीं खासा बसका घेतली. त्या बसकेन तांचे फूल दौऱ्या विशीं चर्चा जाली, म्हणजे आढावो जालो सगळ्या तयारी विशीं, आनी तयारी नेटान चलिल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें आसा. आनी स्पेशल म्हणजे येरादारी गचमुट्टी जावची न्हू हाकाय लागून तांच्यांनी स्पेशल प्लॅन केला अशें तांच्यांनी सांगिल्लें. थँक्यू संजना. कांय दीस पयलीं मुख्यमंत्र्यान एक शिटकावणी दिलेली की जी ज्यो गायो विकतो घेता, कामधेनू ह्या योजनेंतल्यान ज्यो गायो विकतो घेता पण मागीर तेंची सुसा करिना, हाचेरूच आयज मंत्री निलखंडान तेजेर एक न्यू उपाय काडला. जो कोण कामधेनूचे योजनेंतल्यान गायो घेता त्या गायांक चीप लावपाचें. त्या चिपाचेर जी कोण फार्मर घेता तेजे आधार कार्ड नोंद आसतलें. ही जी बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटा. तशेंच आतां आमी दिप्ती कडेन या, दिप्ती कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. दिप्ती. फेब्रुवारीच्या 6 तारखेक प्रधानमंत्री गोंयांत येवपाचे आसात. विकसीत भारत संकल्प यात्रा जी आसा ती मडगांव कदंब बस स्थानकाचेर जावपाची आसा आनी ह्या फाटभुंयेर मडगांव बस स्टँडाचेर सद्या जोरान नेटान तयारी चालू आसा. तशेंच गेमॉन इंडियाचो केबल पुलाचें काम जें आसा तें वास्को देस्तेरो वाड्यार चालू आसा आनी हे पुलाचें काम करतना तांणी कसलेच सुरक्षीततायेचे लक्ष दिल्लें ना. देखून जो उपनगराध्यक्ष आसा तशेंच थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा की जतनाय घेवची, कारण अपघात जावपाक शकतात आनी जें सामान जें आसा तें फुटपाथाचेर दवरिल्लें आसा, सो हाका लागून अपघात जावपाक शकतात. सो ह्या अशाच आनीकूय बातम्यां खातीर गोमंतक टुडे 7 PM बुलेटिन पळय. थँक्यू दिप्ती. आनी एक जी बातमी म्हणजे मोरजे वाठारान एक अशी घडणूक घडला की एका गाडयेक उजो घातलो कोणी तरी आनी ही जी गाडयेक उजो घालता न्हू CCTV कॅमेरात कैद जाला. अश्यो साबार घडणुको घडटात पण ह्यो आतां खुबूच क्रायम आहा पळय तें वाडपाक लागला. तशेंच आतां ही बी न्यूज आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तशें आतां आमी उतेजा कडेन या, उतेजा कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ. उतेजा. आयज वास्को वरुणापुरी वाठारांत घुवळे वखदां बाळगिल्ल्या प्रकरणात एकट्याक वास्को पुलिशेन अटक केल्या. तो मूळ तो उत्तर प्रदेशाचो तेच्या कडल्यान सुमार पुलिशेन 685 ग्राम गांजो जप्त केल्या. आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार जी मडगांवची उपनगराध्यक्ष आसली जी दिपाली सावळ, तिने आपल्या पदाचो आयज राजिनामो पालिका प्रशासना बदला आमदार दिगंबर कामती कडेन दिला आनी तिने मिडिया कडेन सरळ उलोवपाक न्हयकार दिला. पूण तिने सांगला की आपल्याक जे उपनगराध्यक्ष पद दिले ते आमदार दिगंबर कामतीन दिले आनी हेजी जी फुडली प्रक्रिया कितें आसा तेच थारायतले म्हणून अशें तिने सांगिल्लें आसा. हे तुमकां दोनूय बातम्यो आसा त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. थँक्यू तेजा. आतां आमी फूल दिसाचो नियाळ घेतलेलोच आसा. तशेंच ह्या नियाळाक लागून फेसबूक, इंस्टा, WhatsApp सगळे सबस्क्रायब करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खुर्जवेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.